पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां ते खाली एक काणी न्ही, खाली एक गणित न्ही आनी बोबो घालता. एक पटीन बोब घालता ना इतल्या लोकां मुखार खंय आयकता कोण निख्यार करता, परत्यान बोबो घालता, परत्यान तोंड दाम बेश्टायता. जायते पयशे आसूंक पुरो, व्हडलें घर आसूंक पुरो, सक्कड आसूंक पुरो, पूण तुका बरी न्हीद पडना तर जाल्यार काल्याक तें घर. बाळका जेजू थंय मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, आतां आमी आयकल्लो वांजेल भोव सोबीत वांजेल. सुरविले इगर्ज मतेंत पवित्र स्नान घेवंक तयार करच्यांक हो एक भोव लागशिल्लो वांजेल. देखून थोड्यो संगती व्हरोवन पळोवंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान आमी उडास दवरचें, पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां ते खाली एक काणी न्ही, खाली एक गणित न्ही. जें गणित विवरिलां आनी एका गूंड पावंड्याक पावोवंक ताका तेंगे गूंड अर्थ आसा, बायलो एक अर्थ आसा, सादारण एक अर्थ आसा आनी एक गुंडायसो एक अर्थ आसा. जायते बोटी पवित्र पुस्तकाच्यो आमी काणयो उडास दवरता, ताच्या फाटलो अर्थ कितें, कित्याक बरयलां तें जायते फावटी विसरता. आतां फॉर एग्जाम्पल आयच्या ह्या विवरणा विशयांत मेन कितें, बार्तिमेव भिकारी कुड्डो जेजू तावन दिश्ट घेता जालें न्ही गे, हें मोट्टुयान करेक्ट गे. पूण इतलेंत बरोवच्याक इतलें लांब जायचें गे, ताणें डायरेक्ट बरयत आसलें तेन्ना बरोवंक बारीक कश्ट, आतांचें बरें न्ही. बरें करून बरयत आसलें जेजून बार्तिमेव कुड्ड्याक दिश्ट दिली जालें. पूण हातूं एक कितें एक लांब करून जायत्यो संगती आटा आपल्याक. देखून थोड्यो संगती आमी समजूंक आमी प्रयत्न करचें. पयल्यान मार्क, मातेव आनी लुकाच्या वांजेलांत जेजू गालिलियांत आपणाचो मिसांव वावर सुरू करता आनी जेरुसलेमांत एकच फावटी येता. 12 वर्सांच्या प्राया उपरांत हर एका वर्सा तो गेला, पूण पब्लीक मिसांव ताणें सुरू केल्या उपरांत, ताणें शिकोवंक सुरू केल्या उपरांत एकच फावटी ताणें जेरुसलेमाक वचचें आनी थंय ताका मारतात. 2 पटी वचूंक ना ताका. पास्काच्या परबेक ताणें वचचें. आतां जेजू येरिको तावन वचोन आसा, गालिलियांत आपणाचें मिसांव मुक्दून येरिको तावन जेरुसलेमाक वचोन आसा. पास्काच्या परबेक तो पावचार आसा. तो मात्र न्ही, 12 वर्सां वयले दादले जेरुसलेम टेम्पलाच्या 15 मैलां भोंवतणी आसच्यांनी हर एकल्यान येवंक आशिल्लें. 15 मैलां सादारण एक 22 तावन 23 23 किलोमिटर म्हण धरयत. त्या टेम्पलाच्या 23 किलोमिटर पयस आसच्या हर एकल्यान जेरुसलेमाच्या टेम्पलाक पास्काच्या फेस्ताक येवंक आसलें. आनी ताच्या बराबर आनी 3 फेस्तां आसलीं. ओट्टूक 3 फेस्तांक ताणें येवंक आसलें. पास्काच्या फेस्ताक खंडी जावन येवंक आसलें, हें कंपल्सरी. पूण थोड्या मताऱ्यांक आनी हुशार नातले तांकां येवंक जायनातलें. देखून ते कितें करताले, ते वाटेर बसताले. कोण पळय येतात पळय जेरुसलेमाक वेतात पळय, तांकां शुभाशय पाठोवंक आमकां येवंक जायना, तुमी आमच्या नांवार वचून मागा म्हणून वाटेर बसताले. तशें आसलें. पूण सडाव तरणाटे. देखून एका समीक्षे प्रकार जेजू त्या वर्सा गेल्ले ताका जिवेशी मारचे त्या हाका उण्यार 7 तावन 8 लाख लोक जेरुसलेमाच्या त्या टेम्पलाक आयिल्लो. उण्यार ताच्या सर्त म्हणून सांगतात. हें एक. दुसऱ्यान जेरुसलेमाच्या टेम्पला भोंवती जायते याजक आसले. लेवी कुळयेचे जायते याजक आसले, एकले दोग न्ही. समीक्ष तांच्या पवित्र पुस्तकांत तर्जुमो ह्या माहेत जोडिल्ल्या प्रकार उण्यार 20,000 जेजूच्या टायमार 20,000 याजक आनी लेवी कुळयेचे आसले. आनी ते सगळे जेरुसलेमान नातले. जायते जेरिको त्या गांवांत रावताले, थंय रावताले. पूण तांकां 20,000 जाणांक एकच फावटी जेरुसलेमाच्या टेम्पलांत सेवा दिवंक जायना जाल्यार तांकां रोटेशन सिस्टम आसलें. जाकारी आमी पळयता स्नानीक जुवांचो बापूय रोटेशनाच्या प्रमाणे ताका मेळिल्लें तें सेवा करूंक आनी ताच्या उपरांत तो फाटीं वता. तशेंच तांकां 15 दीस की 1 म्हयनो घेयत तशें तांकां सेवा करूंक ताच्या उपरांत तांचे बॅच वेतालो आनी एक तर. पूण ह्या फेस्तांत येतना, पास्कांच्या फेस्तांत येतना सक्कड याजक कोण आसा तांकां जेरुसलेमाच्या टेम्पलाक येवंक आसलें, तांकां वावर आसुल्लो. देखून हे जायते याजकी त्या पुर्शावांत आसात. जेजू फाटल्यान व्हड एक लोकां जमो म्हणटाना ते ताच्या भोंवतणी आसात. मुखार आमी पळोवचें जर जाल्यार तांच्या अशें
चलोवन आसतना सडावत कोण शिकोवणदार आसा राब्बी म्हणून तांकां एक नांव आसा ते शिकोवन वेताले बेश्टे वाटेर पासायो मारने या कितें जोक्स करने कितें म्हणून शिकोवन वेताले आनी जेजूय आपल्या शिसांक तशें सांगात आसल्यांक तो शिकोवन वेता आनी ह्या वेळार थंय बार्तिमेव म्हणटा तें नांवूच बार म्हळ्यार पूत म्हणून बार म्हळ्यार कोंकणीचें बार इंग्लिशाचें न्ही पूत म्हणून तिमेव देखून हांगा घाला तिमेव असो पूत बार्तिमेव ताका नांवूच ना न्ही जाय की ताका सकड नेमेव तिमेव असो पूत ग्रेकांत बार्तिमेव या हातूं तसो पूत म्हणून जाता देखून ताका नांव नातलें आनी हो एक मनीस आयकता लोक येवन सो आयकता कुड्डो तो जायतो लोक येवन आसा कितें म्हणी तूं एक विशेश आसा कोण म्हणी सरतना जेजू कालें गोत्तो साका जेजू विशयांत कितें म्हळ्यार तेणें जेजू पाशार जावना येदोळ पयले पडणी ताणें पाशार जावन सोजो रिकोंतल्यान कोण हेंकी संग लायकता बोबो घालता दाविदाच्या पुता हे व्हडलें एक बिरूद दिता खंय तावन ताका मेळ्ळें आवडलें ना कितें जेजू विशयांत कळीत आसलें आमचें तितलें ताका कळीत आसलें की देवाचो पूत म्हूण कळीत आसलें हांव चिंतिना दाविदाचो पूत म्हळ्यार एक पॉलिटिकल लिडर दाविदा उपरांत एक व्हरतो राय आमकां सोडवून दिवचो तसलो त्या चिंता पूण मागता ताचे लागीं दिश्ट आनी बोबो घालता एक पटी बोब घालतना इतल्या लोकां मुखार खंय आयकता कोण केअर करता परत्यान बोबो घालता परत्यान तोंड दाम बेश्टायतात निमाणें जेजू आयकता आपयता कितें जाय भाऊ आनी भयणीनो हे गुंडायेक पळोवन गेल्यार हे एका भावार्थाचें पयन एका व्यक्तीन भावार्थान जेजू कशें वेंचें म्हणून हातूं गुंडायेक बरोवन आसा ही आमकां भायल्या नदरेक दिसना बार्तिमेव जेजू मुखार आयिल्लो तूं जेजू विचारता ताचे लागीं तुका कितें विचारता हांवें तुका कितें करचें म्हूण आशेताय हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं जेजू गुत्त ना तो कुड्डो ताका दिश्ट जाय म्हणून कळीत आसा पूण ताच्या तोंडांतून आयकता म्हजे प्रकार तुका ही गरज आसा वय पूण तुका कितें बगता भाऊ आनी भयण जायते फावटी जें कितें नीज गरज आसा ती आमी मागना कितें दुसरी मागता आमची निजाय की नीज गरज कितें आतां आमी हांगा जायतीं आसा चिंती आमी 500 जण आसा आमची नीज गरज कितें वॉट डू यू थिंक इज अवर रियल नीड कितें जाय आमकां आमच्या जिवितांत शांती समाधान तृप्ती एकामेका सांगाता बऱ्यान जिवंक हें आमचें मुळाचें तें नासतना जायते पयशे आसूंक पुरो व्हडलें घर आसूंक पुरो सक्कड आसूंक पुरो पूण तुका बरी न्हीद पडना तर जाल्यार काल्याक तें घर बरें जेवण आसूंक पुरो पूण तुका जिरवणूच ना तुका जेवंकूच जायना रुसूच ना जाल्यार कितें देखून मुळावी गरज कितें आमची मुळावी गरज त्या देवाची देखून जेजू विचारता हांवें तुका कितें करचें म्हणटाय आनी बार्तिमेव सोंप्या भाशेन म्हणटा म्हाका दिश्ट जाय पूण जर आमी चिंता ताका खाली सैमीक दिश्ट मेळ्ळी म्हणून तर आमी मिस्टेक करता कित्याक तो सैमीक दिश्ट मेळच्या पासत मात्र ताणें विचारलें तर जाल्यार आयच्या वांजेलाचें निमाणें वाक्य पळया तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो ताका खाली सैमीक दिश्ट जाय जी आसली तर तो खंय येतालो ताच्या घरा येतालो हे आनी कितें करूंक आसा कितें आशा आसा ती बगोवंक वेतालो जेजू फाटल्यानच गेलो म्हळ्यार खाली सैमीक दिश्ट मात मेळ्ळी न्ही भावार्थाची दिश्टी मेळ्ळी जेजू थंय ताका सोडवणदार पळोवंक मेळ्ळो जेजू म्हज्या जिवितांत नीज एक देव जावन एक विशेष एक कितें केला देखून तासो फाटलो हांव सोडिना ताच्या फाटल्यानच गेलो म्हणटा फाटल्यान खाली फाटल्यान गेलो न्ही फाटल्यानच गेलो म्हणटा भाऊ आनी भयणीनो आमकां आतां ह्या घडीत तावून आमी कितें करया पयल्यान आमच्या तार्कीक चिंतपाक ह्या वैज्ञानीक आविश्कारा वरवीं आमकां जायते बडीन दुबाव येवंक पुरो निजा की हें पुरो घडता गे घडोवंक साध्य आसा गे कुड्ड्याक परत्यान दिश्ट मेळोवंक साध्य आसा गे दोळेस हें ना म्हूण जाल्या उपरांत परत्यान जायतीं सवाल उदोवंक पुरो ओके आमकां सदां सकडांक हांगा दिश्ट आसा आमच्या जिवितांत आनी कितें असाध्य म्हणून वैज्ञानीक तरान या वैद्यकीक तरान सांगलां तें असाध्य म्हणून सांगलां जावंक पुरो कॅन्सर आसा जावंक पुरो आनी कितें पिडा आसा आनी कितें आसा तें गूण जावंक साध्य आसना
हे पिढेक मात लागू करचे नाका उरले जायते संगतींकी सवयेत ते साध्यत ना तर भरते मेळतना आमी कितें शिकयत दाविदाच्या पुता म्हजी खाकुळट कर एकटी बॉम्ब मारतना जेजूनी गण्य करूं ना 2 पटी बॉम्ब मारतना करूं ना 3 पटी बॉम्ब मारतना करूं ना गण्यंत करूं ना लोक थोंड दाम म्हणालो कित्याक तांकां डिस्टर्ब जालें कितलो बॉम्ब मारता थोंड दाम म्हणाले थोंड दाम पुणा भरते मेळतना एक शिकयत थोंड दामपी नासतना रावचें एक पटी मागले मेळना जावंक पुरो परत्यान गेल्ले जाल्यार मेळना जावंक पुरो पूण तुजी निजाकी ती गरज वयतर जाल्यार जेजू थोडे पटी राखयता थोडे पटी न्हय जायते पटी राखयता म्हण सांगयत कित्याक तूं निजाकी ती गुंडायेची गरज वयगी या बेश्टें पेरिफरल बेश्टें खुशालायक तुवें मागचें तर जाल्यार तूं परत्यान मागा नाय तें जायना सायब तें बेश्टें तरी तातूंत कांय फायदो ना तुवें नाय गुंडायेची गरज वयतर जाल्यार तुका दुसरी वाटच ना तर जाल्यार तूं खंडी जावन मागनासतना सोडिनाय देखून भरते मेळतना एक हट्ट आमी शिकयत हट्ट शिकयत भावार्थाचे हट्ट ते देवा थंय जेजू क्रिस्त थंय कुर्सार म्हजे पासत आनी तुजे पासत मेल्ल्या त्या देवा थंय आनी जिवन जाल्या त्या देवा थंय आपल्या रक्तान आमकां विक्रीत आपल्या विकती घेतलेल्या त्या देवा थंय भावार्थान हट्टान आमी मागूंक एक शिकयत दुसऱ्यान भरते मेवाक शिसांनी सांगतना तो तुका आपयता म्हणटाना कितें कसो येता तो तासो शेलो आसलो कण्ण उडयता अरे काल्याक उडयचे तो जाय पडटा मागीर सकाळ सुटून वच येत आसलें ना तशें वचना तो शेलो काण्ण उडयलो म्हणटा पवित्र पुस्तक काण्ण उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन जेजू सश्टीन गेलो म्हणजे तुज्या जिवितांत थोड्यो संगती आसात त्यो तुवें काण्ण उडयचे हे थोडी तुका गरज पडल्या जावंक पुरो या थोडे पटी ताच्या गुलामपणान तूं आसाय जावंक पुरो तें नासतना तुज्यान रावूंक जायना म्हणलें जाल्यार चिंतपान तूं आसाय जावंक पुरो फारीकपण जावंक पुरो आनी कितें आनी कितें आनी कितें तें काडीचें तुवें तें उडोवन थंय वचचें तेंय जाय हेंय जाय जायना आनी तिसऱ्यान जेजू फाटल्यानच गेलो जेजू फाटल्यानच गेलो तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो म्हणटा जेजू आनी ताच्या उपरांत तुज्या जेजू फाटल्यानच तो गेलो भाव आनी भयणी आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आसात जेजू फाटल्यान वचूंक सोडिनात असल्यो ते हर एकल्यान आमी अंतस्करणाची जडती करून आमी सोदून काडीचे जेजून सांगिल्लें म्हज्या जिवितांत कसल्यो संगती म्हाका अन्वय करूंक लग करूंक म्हाका अभ्यास करूंक म्हज्या जिवितांत पाळूंक साध्य नात तुवें विचारचें तें कोणें सांगूंक जायना कसल्यो संगती जायनात तुका कित्याक जायनात ते पाळीचे तर तुवें कितें सोडीचें कितें सांडीचें खंयच्या सांगाता तुवें राजी करून घेवचें तें तुवें करचें जर तशें केलें तर जाल्यार जेजूचो शिष्य हांव तुका जाता भाव आनी भयणी ताच्या व्हडलें आशिर्वाद दुसरें ना जेजूचो शिष्य जेजूचो पाटलाव करच्या तसलें आशिर्वाद दुसरें खंयच्यान त्या संवसारांत ना ते हाच्या पयल्या वाचपांत सान पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत बरयता ते आज आमी नियाळ करूंक आमकां वेळ आसचो ना मोठ्यान सांगचें जाता तो म्हणटा कशें हें सगळें फातोरू आनी कितें सिमेंट कॉन्क्रीट तें हें पुरो घाल्लें एक देव टेंपल बांदलां तशेंच आमी भावार्थी सांगाता एक देव टेंपल बांदता हांव म्हणटा एक सोबीत एक तें उतर हांव तें वाचतां एक मोठ्यान आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया भायलें देवाळ न्हय आत्मीक देवाळ देखून सकट दिसचें मात्र न्हय भावार्थांत ना दिसच्यो संगती आत्मीक देवाळ देखून आमी सुमेस्तां भावण आनी भयणीनो देवाचें हाजरपण दाखोवचें तसलीं स्थापीत करचें तसलीं मंदिरां जावंक सान पावल म्हणटा सान पेद्रू म्हणटा उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया देवाक मानता तसलीं आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मार्फत भेटोवन दितलो एक पवित्र याजकी वर्ग तुमी जाय पवित्र याजकी वर्ग पाद्र्याप न्ही हर एकल्याक सांगता तो आमकां हर एकल्याक देवाची मंदिरां जेजू क्रिस्त मार्फत देवाक मानवचें तसलीं बलिदानां भेटोवचें याजकी वर्ग जावंक आमचें आपोवणें
परत्यान तो येवकरिस्तांत येता. बार्तिमेवाक आमकां आसचे तितली समजून नासली जेजू विशयांत. याल्तारीर येता तो उंडोनय खऱ्यान येता. कितें जाय तुका? तुज्या जिवितांत कसली बदलावण हाडूंक जाय? तुज्या जिवितांत कसली कोडसाण आसा, कसलो काळोख आसा? कितलो अधिकार त्या जेजूक तुज्या जिवितांत दिवंक आशेताय? कितल्या मापान ताचो तूं पटलाव करताय? एक घडी भर आमचे दोळे धांपया, ताचे लागीं उलया.